दक्षिण गोयच्यान बाबू कवळेकार, नरेंद्र सावयकार आणि दामू नाईक ही तिनूय नावां गोयच्यान संसदीय समिती कडेन धाडून दिल्ली। पूण मेळिल्ले म्हायते प्रमाण ही नावां केंद्रीय फुडाऱ्यांनी भायर मारिल्ल्याचें कळटा। दुसरे वटेन गोपांनी दिल्ले म्हायते प्रमाण दक्षिण गोयचे उमेदवारी खातीर भाजपा वतीन शेफाली वैद्य हांच्या नावाचेर चर्चा सुरू आसा खंय। हे विशीं दामू नायकाक विचारल्यार पक्षाच्या आदेशाक पाळो दितलो अशें ताचें म्हणणें। जाल्यार सदानंद तानावडेच्या कोतान दक्षिण गोयच्या नावाचेर एकमत जाल्लें ना। बायल उमेदवाराच्या नावाविशीं तो कितेंच उलयलो ना। लेडीज कॅन्डिडेट जाय सो कितें सांगपाचें आता अध्यक्षान सांगलं तुमकां मरे तुमचं नाव असतं। आम्हाला कालही पक्ष सर्वश्रेष्ठ होता, आजही पक्ष सर्वश्रेष्ठ आहे, उद्याही आम्हाला पक्ष सर्वश्रेष्ठ राहील। आता आमची कोर टीमची मिटींग आसा आनी त्या नंतर मागीर बाकीच्यो कारण अशें सडनली सांगपाक जायना न्ही, बाकीचो प्रोसेस आसा तो करपाक जाय। त्यामुळे मागीर प्रोसेस कितें करतले तो मागीर तुमकां सांगता। पण सगळ्यांक अजून तशें कांय तकलेन ना, पळोवया कितें आसा। जिखूं जाय विनेबिलिटी क्रायटेरिया पळय कशें आसा की भारतीय जनता पार्टी ही नॅशनल पार्टी आनी त्यामुळे एखादें जेन्ना सांगता पळय ती गोश्ट करपाक कॅन्डिडेट तुमचेर आसा सांगपाक तशें कोण कशें आसा पळय भारतीय जनता पार्टीक फेमिली जर ठरलें जाल्यार कितले उमेदवार मेळपाक शकता। भारतीय जनता पक्षाचो दक्षिण गोयचो सीट जो आसा तो कांय ठरना अशें जे चलतालें आनी जी तीन नांवां आसा म्हणून अशी चर्चा जाताली, कवळेकर मागीर सावयकार आनी दामू नायक। आतां भारतीय जनता पक्षाची कोर कमिटीची बैठक चालू आनी म्हत्वाची अपडेट जी आहा ती म्हणजे आमकां सगळ्यांक खबर आसा आतां की भारतीय जनता पक्ष दक्षिण गोयच्यान एका बायला उमेदवाराक म्हणजे महिला उमेदवाराक कॅन्डिडेट म्हणून दिवंक सोदता आनी हो आदेश जो आसा तो भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय नेत्यां कडल्यानूच येयल्लो आसा। म्हणजे जी यादी जी नावां गोंयच्यान दिल्ली गेल्ली ती नावां रिजेक्ट जाल्या आनी भारतीय जनता पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी सांगलां की सावथ गोंया खातीर तुमी आतां महिला उमेदवार जी आसा ती निश्चित करा आनी तिका तिकीट दिया आनी त्या अनुशंगान ज्यो आसा त्यो आतां बैठक भारतीय जनता पक्षाची कोर कमिटीची चालू आसा। बट ह्या सगळ्या मजगती म्हत्वाची अपडेट म्हणजे जेन्ना दिल्ली ही चर्चा जाली, भारतीय जनता पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी जेन्ना गोंयच्या फुडाऱ्यांक सीएम आनी प्रदेशाध्यक्ष तानावडे हांकां सांगलें की महिला कॅन्डिडेट पळया म्हणून, तेन्ना केंद्रीय फुडाऱ्यां कडल्यानूच एक नांव जें आहा तें भायर येयलें किंवा तेचेर चर्चा जाली ते म्हणजे शेफाली वैद्य हांचें। आमकां सगळ्यांक खबर आसा शेफाली वैद्य हो रायट विंग म्हणजे हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्यो महिला कार्यकर्त्यो आसात आनी तांची वळख फक्त गोंयान न्ही, गोंयान आनी देशा भायर तेंची वळख आसा आनी देशान सुद्दां आसा। तर शेफाली वैद्य कोण जाल्यार आमकां सगळ्यांक खबर आसा एक बऱ्यो वक्त्यो, हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्यो प्रखर विचारवंत, विचार प्रसारक आनी तेंचे गोंया कडेन नातें कितें किंवा जर भारतीय जनता पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी शेफाली वैद्य हांचें नांव कित्याक सुचयलें आसत जाल्यार शेफाली वैद्य ह्यो मूळ कुंकळेच्यो आनी त्यो मूळ कुंकळेच्यो आसात पूण लग्न जावन त्यो गोंया भायर गेल्यो पूण त्यांची नाळ जी आसा ती गोंया कडेन आजून अबादीत आसा, कायम आसा। ज्यो त्यो कितलेशेच फावट गोंयान येतात, गोंयान सुद्दां तेंची व्याख्यानां जातात आनी अशा तरेच्यो त्यो एक प्रखर हिंदुत्ववादी विचारांच्यो त्यो महिला कार्यकर्त्यो आसात देशांतल्यो आनी त्या अनुशंगान आमकां जी खास सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाण शेफाली वैद्य हांचें नांव हे केंद्रीय फुडाऱ्या कडल्यानूच एक सुचयलां, एक तांचें नांव सुचयलां। आतां फायनल कितें जाता तें खबर ना पूण शेफाली वैद्य हांचें नांव केंद्रीय फुडाऱ्यां कडल्यान प्रदेश भाजपा कडेन ताची सुचोवणी जाल्या, तेचेर दिल्ली चर्चाय जाल्या अशी खात्रीशीर म्हायती जी आसा ती आमकां भाजपच्या सुत्रां कडल्यानूच मेळ्ळ्या। ती आमी तुमच्या पर्यंत अपडेट आमी हांगासर घेवन येयल्ले आसा। भारतीय जनता पक्षाच्या कोर कमिटीची बैठक चालू आसा। कितें नांवां फुडें येतात, शेफाली वैद्य हांच्याय नांवाचो विचार चल्ला काय कितें हें आमी तांकां भायर येयल्या उपरांत विचारतले किंवा आनी खंयची नांवां जी आसात ती चर्चेक येयल्या किंवा विचारान आसात ते सुद्दां ताची अपडेट सुद्दां आमी तुमच्या पर्यंत पावयतले। तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। हांव विश्वनाथ आनी म्हाज्या सयत विनायक पणजे।